आतां आमी पाळोळ्यान आसा. पाळोळ्यान आमी शॉपार इन्स्पेक्शन केलें. थंय आमकां अशें दिसलें की प्रॉपर सायनबोर्ड्स जे अंडर कोटपा डिस्प्ले करपाक जाय ते तेंच्यांनी केलें ना, म्हणून आमी तांकां चलन इश्यू केला. आनी बाकीचे फॉरेन सिगरेट जी विदावट टॅक्स पेईंग ती तेंच्यांनी हें केला, ती आमी प्रॉपर पंचनामा करून अटॅच केला. सगळी सीज करप फायन हेंकां कांय करपाक ना बाकीचे आसा फॉरेन प्रॉडक्ट्स ते आमी सीज आमी कस्टडी केला. एक्चुअली विषय कितें आसा की कलेक्टर साऊथ गोवा कलेक्टराच्या अंडर एनफोर्समेंट स्क्वॉड अपॉयंट केल्लेले आसा आनी प्रत्येक तालुका लेवलाचेर ह्यो रेग्युलर इन्स्पेक्शन जाता आनी की कोटपा एक्टाच्या अंडर तेंच्यांनी बोर्ड लावपाक जाय की जो कोण शिगार विकता तेंच्यांनी बोर्ड लावपाक जाय आनी की शिगार पब्लीक एरियान व्हडूंक जायना म्हणून. त्याच बरोबर तेंच्यांनी दुसरो बोर्ड लावपाक जाय म्हणजे भुरग्यांक विकूंक जायना म्हणून की अवेलेबल ना म्हणून. दुसरें तेंच्यांनी सिगरेट दोळे दिसता तशें शेल्फार दवरूंक जायना. सो कांय विशय अशे आसा ते रेग्युलर इन्स्पेक्शन चालू आहा आनी तेजेर जागृताय चालू आहा. त्याच बरोबर आतां सिंगल सिगरेट विकूंक जायना हो आतां ऑलरेडी जो कोण होलसेलर रिटेलर आसा ताका तरी खबर आहा. आतां दुसरो विशय येयला तो फॉरेन सिगरेट. जे भायले देशांतली जे सिगरेट येता ते टॅक्स फारीक करनासतना आनी तेंचेर कांयच वॉर्निंग ना की वॉर्निंग जे आसा ते भारत सरकारा प्रमाणे ते वॉर्निंग ना ते आयज आमी स्पेशल रेड करतात. स्पेशल रेड करून त्यो फॉरेन सिगरेट आहा ते आमी सीज करतात. त्याच बरोबर आतां जे इंडियन सिगरेट हांगा आसतले ते 85% बॉक्साचे हे आसपाक ताका वॉर्निंग आसपाक जाय. अप टू 85% बॉक्साचे सायज जी आसा 85% एरिया वॉर्निंग सायन आसपाक जाय. सो ऑलरेडी हेजेर जागृताय जाल्लेली आहा. जे कोण कंपनी आहा होलसेलर तांकां खबर आहा. आतां प्रॉब्लम कितें करता होलसेलर ह्या स्टॉलवाल्यांक त्रासान घालतात की एक्चुअली तेंच्यांनी सांगूंक जाय की बाबा तूं अशें दवरूं नाका की बाबा कायद्या प्रमाणे तुमी बोर्ड लाय. जबाबदारी तेंचे सांगपाक. आतां आमी आयज तूं क्लियरली हांगा पळयत जाल्यार जे विकपी आहा तांकां बोर्डूय ना. जे आमी वर्ल्ड नो टोबॅको डे हो 31 मायेचेर हो दीस जगभर मनयता आनी काणकोणा स्पेशल प्रोग्राम जुनाचे 7 तारखेक जातली. जेन्ना हो प्रोग्राम सोंपता लास्ट प्रोग्राम काणकोण आसतलो.